Hello and welcome on this edition of हब एक्सप्रेस. आम्ही सध्या वता नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी महत्वाची नाशिल्ली तितली पूण आतां खूबच जाल्या कारण लुईझीन फाल्रो गेल्या उपरांत लुईझीन फाल्रो त्रिनमुलान गेल्या उपरांत ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सध्या एस्पिरंटांचो नंबरूय वाडलेलो आसा लेफ्ट हँडसर. सो युजली आमच्या फाटल्यान कितें शूट करपी कोण आसता किंवा आमचो क्रू आसता तांकां आमी इंट्रोड्यूस करून दिना, पूण हे फावटी आमी ठरयलां आय विल जस्ट इंट्रोड्यूस टू दी क्रू मेंबर्स. वी हॅव प्रसाद देशपांडे, दी फोर्स बिहायंड goabyLane.com, GOABYLANE, नॉट गोवा बाय लेन्स, एकच लेन. अक्षय इज दी फोर्स बिहायंड हॉक स्टुडियोज, म्हणजे आमचो ड्रोन बी तो वापरता. आणि आदित्य परब, बोथ आर अवर क्रू मेंबर्स आणि दे आर पार्ट ऑफ दिस एंटायर टीम. निगू इज फ्रॉम गोवा कार रेंटल्स ना? ओके. फुल नेम कितें निगू? निगू नाईक. नावेली मतदारसंघ म्हणटा तेन्ना रावणफोंड हो असो जागो आसा जंच्यान मतदारसंघ सुरू जाता आणि आमी सध्या आसा रावणफोंडाचेर. आणि मेळटले अशा मनशाक जाणें नावेली मतदारसंघान आपलो स्वताची छाप सोडल्या, खंयच्या पक्षाचो न्ही जाल्यार आपल्या कामांसून छाप सोडल्या. सुरवात जाली पंच मेंबर म्हणून, सरपंच म्हणून, आणि सध्या उमेदवार म्हणून ते फुडें सरता. आमी मेळटले सिद्धेश भगत हांकां. हे हॉटेल खूप पोन्नें, हय 50 वर्सां पोन्नें. अराउंड 55 years old. हॉटेलाचें पात्रांवाचो चलो आय थिंक. हय नांव कितें तुजें? उदीत. उदीत. सो तुमचें हॉटेल आहे आमचें हॉटेल. केन्नाच्यान सुरू जालां हें? हें हॉटेल मागीर आज आसतना चलयतालें हें. हय. आतां अराउंड 40 वर्सां मागीर 55 years. 55 इयर्स. ओके. आणि तुमचे डॅडी? डॅडी. तुमचें हॉटेल आहे? हय. तशेंच दवरला तुमी, चेंज बी काय करूं ना? म्हणजे ते भाटकारान भाड्याचें भाड्याचें रेंटाचें घातलें आमी 1966 भाजी बी सेम काय चेंज केलें? खंयच्या पक्षान बसता, कितें करता एक्झॅक्ट? अजून पक्ष तर डिसायड करूना. हां. पक्ष जे डिसिजन जातलें दॅट वील बी टेकन आफ्टर मिटींग द पीपल. म्हळ्यार म्हाजे जे कार्यकर्ते आसा, जे म्हाजे सपोर्टर्स आसा, फ्रेंड फॅमिली, तांकां कन्सिडरेशनाक घेवन खंयच्या पक्षाक वचपाचें. आनी बेजिकली नावेली तर सद्या अशें जाता की पक्षाच्या सपोर्टाक ना, समर्थान ना. दे वील गो विथ द पीपल, म्हळ्यार फेस ऑफ द कॅन्डिडेट. सो कॅन्डिडेट कोण तो मतां काडटलो, पक्ष हय. मतां काडचे. पक्ष म्हणल्यार कशें आसा काय म्हणल्यार तुमी आतां पळोवपाक गेले, आयज तुमी पळयलें आसतलें राती 150 बॅनरां लायता आनी 50 बॅनरान समज इलेक्शन जिखताले जाल्यार आयज लोक कामां करना आशिल्ले, फक्त बॅनरां लायत भोंवता आशिल्ले. खंयची नवी आतां समज रस्त्यार एक 50 बॅनर लायले जाल्यार पंचायत इलेक्शन जिखता आशिल्लें. एक वॉर्डान लायले जाल्यार एक 1000 बॅनर लायले तूं ZP जिखता आशिल्लो, आनी 2000 लायले तूं MLA बॅनराचेर जिखता. जिखना. बॅनर ह्या फावटी तर गोंयान आनी नावेल्यान बॅनर इलेक्शन जावपा ना. लोकांक खबर आसा ह्या फावटी जे कोविडाच्या प्रसंगान फाटले 2 लॉकडावन जाले, कितली बॅनरां कामां आयली, कितले जाणांची मिटिंगी जाल्यो, कितें जालें हें लोकांक खबर आसा. दीदी कितें म्हणटा तुज्या मतदारसंघात? तुज्या मतदारसंघान दीदीन पयलीं लुईझीनाक घेवन गेलो आनी लुईझीन म्हणटा की दीदी सेवियर म्हणटा हेजो गोंयचो. पळय कशें आसता, सेवियर हांव दिदी किंवा बाईक म्हणना. सेवियर हे आमचे स्वताचे लोक आसतले. ह्या फावटी फर्स्ट मिस्टेक केला ती पयलींच आमदाराक व्हरप म्हणल्यार खंय तरी नावेले आमदार नासतना दवरप, आनी आमदार नावेल्यान नासप हेतून केदो व्हडलो प्रसंग येता हें तुमकां खबर आसा. 1 वर्किंग बिजनस डे, 1 वर्किंग डे कॅन मेक अ लॉस ऑफ अ लॉट. आमदारां मिस करता तुमी लुईझीन ना आमदार म्हणून? हरशीं नाशिल्लोच न्ही तो. व्हडलो फरक पडना ना, बट सायनींग ऑथॉरिटीज
आतां थोड्यांक पळय कशें आसता, सम पीपल कम टू अस आनी आमी करून घेता कोणा कडल्यान. फाल्यां अशें आसता की तेंचे कडेन गॉडफादर आसना किंवा तांकां खंय तरी लोकल बॉडी सुद्दां सपोर्ट करना. ते कितें करता, तांकां खबर आसा MLAच्या ऑफिसान वचपा जाय, लाडली लक्ष्मी जावं, गृह आधार जावं, सिनियर सिटीजन जावं, तेजी सायन घेवपा जाय. समज फाल्यां एक आमदारूच ना जाल्यार त्या लोकांक त्या एका दुसरे कडेन वचून सायन घेवन येवप तर केदो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसतलो. दुसऱ्या आमदाराकडे वचचें. हय, म्हणल्यार स्वताचो आमदार आसून, स्वता टॅक्स पेयर आसून, स्वताचे वोटींग करून लास्टाक पळोवपाक गेले जाल्यार स्वताचो आमदार ना. सो म्हाका जाल्यार दिसना फाटले एक तर अशें घडटा केन्ना तरी कोण एक्सपायर्ड जावन आमदार ना जाता, आनी हांवें जाल्यार ही लायफ टायमान फर्स्ट केस पळयला जी आजून आमदार ना जाता. खंयच वचून ना, तो TMCन गेलो आनी रावलो. आनी ही डजंट लूक लायक तो की फाल्यां नावेली इलेक्शन लढतलो. सी, नावेली इलेक्शन लडपाक ज्या प्रमाणान म्हाका खबर आसा, TMC जावं, आप जावं, काँग्रेस जावं, BJP खंयची पक्ष जावं, ह्या फावटी तेमी नवी स्ट्रेटजी काडला. पळोवपाक गेलेले ग्रावंडार वचप, नांवां काडप, सर्वे करप, आनी आफ्टर सर्वे कोण तांकां जाय असो फेवरेबल कॅन्डिडेटाक ते टिकेट दितले. आनी म्हाका दिसता तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे तो बसय बी ना, आनी बसलो जाल्यार लुक्स लायक ताणें काय सांगू ना आपूण परत बसता बसय ना म्हूण सांगू ना. बट सर्वे इफ तेंचो सर्वे जालो जाल्यार तेंचो आन्सर तांकांच मेळटलो. आयलो तो परत नावेली लुईजीन फॉलेरो. ना, हांव जाल्यार पळोवन हरसून म्हणून केन्नाय चुकोन येतालो न्ही तो. सो आतां सोडच्या पयलीं आयल्लो तो म्हणटा आपण लोकांक कॉन्फिडन्स घेतला आनी लोकांनी सांगला. सो पळय कशें आसता, लोकांचो प्रतिनिधी आसता पळय, लोकां कडेन आसता, तेणी लोकां कडेन वचोन विचारप. आनी जे पोजिशनाचेर आसता, जे आपूण वोट घेवन बसता, ते लोकांक आपल्या दारां आपयता. तो एक ट्रेंड जाल्लो आसा. म्हणल्यार कसो ताणें लोकांक आपल्या दारान ना, कसो आसता काय म्हणल्यार एक ते एक माहोल करप आसता पळय, बसना 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 आनी मागीर 50-100 लोक वता, ना तूंच आमकां जाय, तूंच आमकां जाय, तुजे शिवाय. काय अशे लोक बाई बाई म्हणून येना मरे, बाई ह्या पक्षाचेर चल, बाई त्या पक्षाचेर चल म्हणून. पळय आतां तो बाईचो टॅग नावेल्यान लागिल्लो तसो तो घेता, पण बाई खंयच्या सिद्धेश बाई पण खंयच्या पक्षान वतलो तो अजून हांवें कांय सांगूं ना. बाईचे विश्वास ना म्हणटा तेन्ना ह्या बाईचे विश्वास आसा. खंयच्या आसपाकूच जाय. आनी बाईचे विश्वास सिद्धेश बाईचे विश्वास आसा. दवरपाकूच जाय. कित्याक काय म्हणल्यार हे राजकारण 6 म्हयन्याचे किंवा 2 म्हयन्याचे करूं ना, जशे थोडे पक्ष आतां आयलो. फाटले 10 वर्सां जालीं ग्रावंडार काम करता. पयलीं 5 वर्सां इलेक्शन कंटेस्ट करूं ना, मागीरची 5 वर्सां इलेक्शन कंटेस्ट करून पंच जावन सरपंच जालो. आतां मुखाल्ली 5 वर्सां समज लोकांक जाय जाल्यार आमदारूय जातलो. आतां चान्स पडलो तुका जाल्यार तूं खंयचो चॅलेंज दितलो? तूं एग्रीकल्चर चॅलेंज दिवन लोकांक एग्रीकल्चर दिली, मागीर तुमीच म्हाका खबरच दिसली सर, गोंयान इंडियन फर्स्ट वर्ल्ड टू बी डोर टू डोर सॅनिटायज. हय. सो वी क्रिएटेड अ कोवीड मॉडेल केल्लो आमी. आतां चॅलेंज खंयचो दितलो तूं? ओके, गोंयान समज तूं चॅलेंज दिवपाची आसा ह्या इलेक्शनाची. ह्या इलेक्शनाची फर्स्ट चॅलेंज आसतली म्हणटा ती चेंज. ज्या भाईन पयलीं परिवर्तन वेव हाडली ती आतां मॉडिफाय करून चेंज वेव करपाची गरज आसा. कित्याक काय म्हणल्यार परिवर्तन हाडली तेजो म्हणल्यार म्हाका सारकें आशिल्लें. आतां परिवर्तन इतलो परिवर्तन जाला की लोकांक आतां पक्षाचो इम्पोर्टन्स उरूं ना. कित्याक काय म्हणल्यार पक्ष उरला खंय. काँग्रेस BJP तूं समज तुका तें सांगूं ना, आनी तूं नवोच आयलो 5 वर्सां भायर आशिल्लो आनी तूं न्यूज पळयना आनी तूं बोटी वयल्यान डायरेक्ट हांगा आयलो आनी तुका सांगलें बाबा ही असेंब्ली, तूं पयलीं 5 वर्सां पयलीं वचपा पयलीं 4.5 वर्सां पयलीं तुका खबर आसतलो हो आमदार काँग्रेसीचो, हो आमदार BJPचो. तुका व्हरोन एसेंब्लीन सोडलो, तूं पयलीं म्हणटलो काँग्रेसीचेच सरकार चल्ला म्हणटलो. पूण जेन्ना तुका तो एसेंब्लीचो जो दंड आसता तो त्या वाट्यान सांगतलो तेचे कडेन कसो आसा. सो सिट्युएशन अशें जाला की गेला. सो सिट्युएशन अशें ना की 5 ते 40 कंप्लीट करपा जाय तांकां. 40 आमदार आसतलेच. सो लोकांक भायर कार्यकर्ते झगडटा, सपोर्टर एकमेकाक क्रिटिसायज करता, मिम्स करता, कार्टून्स करता, हें करता तें करता. पळोवपाक गेल्यार जे भितर बसला ते आपल्या जायना ह्या वाटेच्यान त्या वाटेन, त्या वाटेच्यान ह्या वाटेन. म्हणल्यार कार्यकर्त्यांक विशय करतात. ट्रेंड चालू आसा हो. जसो तो हेजेर पयला रिलाचेर तो म्युजिकाचो बी ट्रेंड आसता पळय, तसो हांगा तो ट्रेंड चालू जाला. म्हणल्यार तूं जिखून यो ह्या वाटेन उडी मार, तूं जिखून यो ह्या वाटेन उडी मार. तुमकां मेन कितें जाला तेमी लोकांक ग्रांटेड घेतला. तांकां अशें जाला आमचे कडेन पयसो आसा, 6 म्हयने आसा म्हणल्यार आपूण पयसो ओडटलो, कामां मारूं जग. फाटलीं 4.5 वर्सां ते कामां मागीर करना, परत 6 म्हयने येता, परत पयसो मोडटा, परत जिखता. ओके, आतां म्हाका सांग, सिद्धेश भगत कॉन्टेस्ट करता इलेक्शन. वेट फॉर दॅट टायम. दुसरो आतां म्हटल्यार पॉलिटिकल माळ म्हयनो जावं दी.
महिनो जालो सोंपलो. ना तेच आता दसरो येतलो तुका आनी चान्स ना आतां ना, दसऱ्याक दसऱ्या दिसा तुमी फर्स्ट एक कितें लॉन्च करतलो हांव डिजिटलायज म्हाजें स्वताचें फॉर म्हणजे करता न्हू फक्त दसऱ्याक सांगतलो अशें रावला आतां सांगले फाल्यां म्हणटले तुमी पक्ष आतां सांगलो म्हणटले त्या टायमार तुवें पक्ष अमको सांगिल्लो अमको पक्ष आतां पक्ष सांगू नाका पूण लडटलो हांवें खरें मस्त नावेलीच्यान हय मागीर कोणा दादा काकाक सपोर्ट करपाक बी फाटीं सरप ना छे दादा काका एक सांगता इतलीं वर्सां दादा आनी काका पयलोय बी ना अजून आतां कंटेस्ट करता म्हणून सांगनासतनाच हें येवपा लागला तूं फाटीं सर ह्या फाटीं सर हेंच्या वांगडा ते 2 पयशे घेवन फाटीं सरपाक हे आमी निर्लज ना न्ही की फाल्यां म्हणटा तुका एक सिट्युएशन असेल तर Contact केले लोकांनी फाटीं सर म्हणून हय सो जेन्ना बसनासतना रेट कितली जाल्ले रेट ती सोड आमी दलालांक तर आयल्यानूच करना पयली गजाल म्हणटा ती तर तुका ऑफर कितली आयली सोड तें उलोवन फायदो ना आतां हांव कितें म्हणटा मेन म्हणटा तें माय थिंग इज क्लियर हांव कांय कारणां खातीर समज जावं ना सगळें 100% आसना समज बसपाक पावूं ना जाल्यार सुद्दां आय विल नॉट शेअर एनी स्टेज पयली गजाल कोणा सपोर्ट करचो ना एक तरी आपूण लडटलो नाल्यार हो करपा ना हेज्या पयलीं तेंच केलां आनी करतोय बी ना कित्याक काय म्हणल्यार फाल्यां हे जिखून आयले फाल्यां लोक दारां येतले अरे तुवें सपोर्ट केलो मरे आयज तूं कामाक करना तो तूं म्हाका धरपा नाका फाल्यां हो खंय घोटाळ्याक सांपडलो अरे सिदेश तुवें सपोर्ट केलो म्हणून तुगेलो मनीस घोटाळ्याक सांपडलो ज्या दिसा तुका स्वताचेर विश्वास आसतलो की आपूण लोकांची कामां करतलो आपूण जॉब्स आपूण जावं ते घरांतली कामां लोकांची ते आपूण करतलो तेन्ना तूं म्हणपाक शकता आपूण आश्वासनां दितलो येदी व्हडली नाजाल्यार तूं आश्वासनां दिलीं आनी ती आश्वासनां खोटी जाली हे 2 रुपयां खातीर 2 पयशां खातीर जाल्यार जावपा ना कितें आसपाक जाय कितें आसपाक जाय आनी हेंकां जे आमकां विचारता पळय फाटीं सर तांकां आनी फाटीं सर म्हणटा ते कोण मनीस जे मोस्ट करप्ट लेवलार आशिल्ले ते मनीस फाटीं सर म्हणटा अशें की तेंचो फॅमिली बिजनस जाला तेंचो तो करप्शनाचो असो बिजनस जाला की फाल्यां हें जाल्यार आपले करप्शनाचो बिजनस बंद जातलो सो तो करप्शनाचो बिजनस चालू उरपाक जाय आनी मुखार सरपाक जाय म्हणून हो बिजनस चालू उरपाक लोकांची सेवा नावेलीचें कितें नावेली इशू कितें एक दोनूच सांग नाल्यार लिस्ट लांब आसतलें पळय तुमी भोवला आसतले सगळे ना 40 कॉन्स्टिट्युन्सी 40 कॉन्स्टिट्युन्सीन भोवला आसतले पयली गजाल म्हणटा ती थोड्यांनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रॉमीस केली नावेल्या फ्री इलेक्ट्रिसिटी पयली फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवपा खातीर एक सबस्टेशनाची गरज आसा जे आतां चालू आसा कितले वर्सांनी पयलीं सबस्टेशन मागीर इलेक्ट्रिसिटी हय आतां तयार आसा आतां चालू करतात ते सो सबस्टेशन म्हणल्यार अशी परिस्थिती आसा की नावेल्यान इंडिपेंडंट सबस्टेशन केन्नाच नाशिल्लें वी वर इदर ऑन KRC कोंकण रेल्वेचे तेजेर घेताले आमी आनी रुमडामोळ आसा ते आमी फातोर्डाच्यान घेताले सो स्वताचे सबस्टेशन म्हणटा पळय नावेलीचे सबस्टेशन आसा पळय तेन्ना सो फाटली कितली वर्सां जाली इलेक्शन जावन एक सबस्टेशन ना एक इशू जालो सेकंड तुमी आयज हेजेर पायपलायन फोडली न्ही हय खंय वचा नावेली खंयच्याय वाठारांत वचा पायपलायन बेश्टो ड्रिलर मारा आनी फोडा तुका जे पायपलायन मेळटले पळय ती कितले वर्सांची आनी रस्टेड कितले आसतली पळय वॉटर क्वॉलिटी चॅक करपाक चेंज करूं ना सेकंड हेतून जे एज्युकेशन सेंटर्स आसा तेंचे एज्युकेशन सेंटराचे लेवल किंवा अपग्रेडेशन कितलीं वर्सां जालां आनी कितलीं प्रपोजलां गेलां की अपग्रेडेशन जावपाक जाय तें आमी स्टडी करपाची गरज आसा सो तें जावना सो बेजिकली खुबशी अशी गजाली आसा आमदार फुडें गेलो हय म्हणल्यार फॉरवर्ड जालो फॉरवर्ड फॉरवर्ड म्हणना पण फॉरवर्ड जालो नाव वी आर गोईंग टू आमी वता सावयो कुतिनो हांच्या घरा कडेन सावयो कुतिनो हांचें घर सावयो कुतिनो रावता नावेली मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो पयलींचो चेअरमॅन सद्या तांणी शॅडो कावन्सिल ऑफ मारगांव म्हणून इनिशिएटीव सुरू केला तांच्या घरा कडेन गेल्यार 2 जाण एक अशें गोंयचें युनीक घर आसा की 2 वेगवेगळ्या पॉलिटिकल थॉटांतलीं मनशां एकाच रुफा अंडर रावता सावयो कुतिनो हे प्रतिमा कुतिनो जी आम आदमी पक्षाची ऑलमोस्ट उमेदवार म्हणून डिक्लेअर केल्या नावेलीन तांचे घरकार पती तांचे हजबंड आनी थंयच वचून आमी तांकां मेळटले आनी विचारतले कारण ही नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन सावयो कुतिनो हे लुईजीन फार्रोचे एक लागचे मनीस म्हणून लोक वळखता पयलीं पासून पॉलिटिकली खूब लागचे आसा ते सो तांकां विचारतले की कितें एक्झॅक्टली नावेलीन कितें चल्लां तें आनी ताच्या पयलीं एक टास्क आसा की आमकां सोदून काडपाक जाय सावयो खंय रावता
सावियो खंय रावता सावियो कुतिनो खबर ना फुडें कशें वचपा पडलें प्रतिमा कुतिनो सेम न्ही ते प्रतिमा सावियो आतां तूं प्रतिमा जाणा खंय रावता ते हां हां ओके रायट घेवन हां प्रतिमा चड लोक वळखता हय ओके प्रतिमा कुतिनो खंय रावता प्रतिमा कुतिनो फाटल्या वटेन हां हां ते देवळा कडेन हां ओके ओके हां हां कोणाकय विचारल्यार सांगता फायनली आम्ही पावला सावियो कुतिनो हांच्या घरा कडेन दिस इज ऑल्सो रेसिडेंस ऑफ प्रतिमा कुतिनो विथ आम आदमी पार्टी सावियो कुतिनो शेडो काउन्सिल ऑफ मारगांव कन्वेयर फॉर्मर चेअरपर्सन मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल एकाच घरान दोन तरेची आयडियोलॉजी काय तू आम आदमी पार्टीक बी सपोर्ट करता No, basically, आजच्या दिसा I am not joined any party. And in fact, for last several years, I have my own thinking as far as political this thing is concerned. आणि जाता ते भाशेन I go by the person, the individual candidate basically. So, and I prefer not to align with any party as such because we, as a shadow council, we have got members of having affiliations with different parties. सो आता पूण तुका एक हें जाता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट म्हणटा तशें बी जाता घरा कडेन No, conflict of interest म्हळ्यार अजून पासून कांयच आमी हें पळोवना. देर इज स्टील टायम. अजून पासून कांयच सुरवात जावना. देर इज स्टील तुजें आनी प्रतिमाचें डिस्कशन जंय चप्पल काडटात थंय राजकारण सोंपता आनी इनसायड हावज यू आर अ फॅमिली No, there is bound to be some differences, no doubt. But then you have to go on the way you choose to align. Like. Okay, Luizin Falero is your family friend. Yeah, And very much, very much. In fact, I am his friend for last 20 years. Yeah. When he was chairperson of Marga Municipal Council, since then we are friends and I have been covering him. That's why I know he is very close family friend of Luizin Falero. So Luizin Falero जेन्ना आता TMCन गेलो किंवा हांगा रिजायन केलो what was your immediate I still remember when we filed that story that Luizin is leaving, you said he's not leaving. Yeah, in fact, I also was not aware of that he was supposed to leave. So you believe that Luizin Falero was humiliated? 100%. In 2017, at the time of formation of government, we also were very much around there when the negotiations were going on, and how several of the MLAs then were very much in favor of him. But then, even after having 21, they were not ready to go for it. Somehow they delayed, trying to show that we require a larger majority. You want him to contest again in Naveli? It is his choice. We cannot tell him. As you know, what you want? No, we will have to see what decision he takes. There is still time for it. But finally, if I tell him, it is not that he should listen to me only. It is his own decision also that will matter. But you want him to contest? No, I cannot say that right now. Let us see what decision he takes, how the situations are. Okay, Naveliche ek which is true that Luizin Falero could not handle the issues of Naveli is one. Secondly, what's a thing manta ki Luizin Falero was not seen in Naveli. See, by and large, even in 2017, the same feeling was there. In fact, that time he was all the more not present in the constituency in 2017 elections. But in spite of that, the connect that he has got with the people has shown the results. At that time, it was almost there was a conclusion sort of that he is not winning. But in spite of that, he won with a big margin. But आता कित्याक नाशिल्लो तो? That, see, whoever says that he is not this thing, may have their own reasons. But whoever believes that he has done something for them will stay with him. आमी सध्या मेळपा आयिल्ले आसा प्रतिमा कुतिनो आम आदमी पक्षाची
कॅन्डिडेट म्हणपा जाता काय अजून येट टू बी कॅन्डिडेट काय Whatever. ऑन द वे टू बी कॅन्डिडेट नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीचे इन्चार्ज ऑफ इनचार्ज ऑफ आम आदमी नावेली तुका सोपयला आम आदमी पार्टी एक्झॅक्टली आमदार खंय तुमचो आमदार आम्ही पहिलेच सांगला पहिलेच फ्रॉम द डे लायक वेन आय कंटेस्टेड ZP इलेक्शन हांव सांगत आसा की आमदार लुइजीन फालेरो वॉज मिसींग इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून in every statement, any issue which I raised, I always said that the elected MLA of Navili who was there, Luizin Falero, that he is missing. And तुवें पळयलां आसतलें that my statements had come. But today, I would like to endorse the statement what I had said. कित्याक आयज खरेंच पळय तो मिसींग गेल्लो आसा. रिजायन करून घालतो ऑफिशियली तेका रिजायन आतां करून गेला ते एक फॉर्मेलिटी केल्या बट बिफोर दॅट ओनली ही वॉज बट यू मस्ट बी हॅपी न्हू तुमकां चान्स मेळ्ळा आतां एक कॅम्पेनाक आनीक It's पण not about happy. I would have been happier if he was there. So it would have been a very good challenge for me. I would have challenged him. ही मायट कॉन्टेस्ट अगेन डू यू थिंक I don't mind he's welcome, but now the onus falls on the people of Navelim because Navelim of people of Navili have realized that they have been taken for granted. You know, if you go to see Navili, Luizin is been the old horse of Congress. नाविलीच्या लोकांनी ताका निवडून हाडिल्लो नाविली लोकां खातीर तो खंय तरी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जावपाक फावो जालो ताका तो पोस्ट. दुसरें म्हणल्यार लुइजीन फालेरो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जालो लुइजीन फालेरो एज्युकेशन मिनिस्टर जालो नॉर्थ इस्टर्नाचो तो इन्चार्ज आशिल्लो दिल्ली तो जनरल सेक्रेटरी जावपाक पावलो ही सगळीं पदां वॉट आय एम ट्रायिंग टू टेल यू ही कूड एन्जॉय द बेनिफिट्स ही कूड एन्जॉय the positions from the Congress. It's only because of the Navili people. नाविलीच्या लोकांनी ताका खंय तरी ताजेर रिपोज केल्लो फेथ ताका वोट मारिल्लें आनी ताका तें फावो केल्लें म्हणून ही कूड एन्जॉय दीस बट टुडे ही डीड नॉट थिंक अबाउट द मॅन्डेट गिवन लोकांचो मॅन्डेट तेणें वाऱ्यार घातलो लुइजीन फालेरोन लोकांक तेणें चीट केलें आनी हांव सांगता लोकांक तो ऑर्फन असो सोडून गेलो. नॉट दॅट वी वर नॉट अनाथ आमी अनाथ आशिल्लीं फाटले 4.5 वर्सां पूण आतां सारकेंच ऑफिशियली अनाथ करून गेलो तो सोडून गेलो कित्याक ताजें कांयच कार्य नाशिल्लेंच ही वॉज एज गूड एज डॅड वूड एंड दॅट नोबडी कॅन डिनाय फक्त थोडे आसा पळय ताजे सारके डाय हार्ड फॅन्स वो ताजे फॉलोवर तर ताजे लेमडे ते ताजे कितें उलोव कोणाक फायदो जाला तांकां पूण हांव सांगता खूब नाविलीकारांक न्ही कळून आयिल्लें आसा दॅट देआर मॅन्डेट इज बीन बिट्रेड एंड चीटेड बाय लुइजीन फालेरो. तूं मातसो आनी एक कारण तुका हॅपी जावपाक कारण काँग्रेसीक तुवें सोडलेलें तशें काँग्रेसीक लुइजिनांनी सोडलें. देर इज अ डिफरन्स रुपेश सामंत बाब द डिफरन्स इज दॅट हांव पक्षाचे हांव काँग्रेस पार्टीचे महिला अध्यक्ष म्हणून हेड आशिल्लें यूथ काँग्रेस म्हणून काम केल्लें बट आय वॉज नेवर इलेक्टेड मेंबर आय वॉज नॉट इलेक्टेड MLA ऑर मिनिस्टर ऑफ द काँग्रेस पार्टी. सो आय एटलीस्ट आय एम हॅपी दॅट आय एम नॉट बिट्रेड हांवें घात करूं ना काँग्रेसाक हांवें बरें रिस्पेक्टान रिजायन केलें कित्याक म्हाका इलेक्ट केल्ले अशें लोकांनी हांवें लोकांचो घात केलो तें करूं ना. तुका सांगपाक सोदता हांव थोड्या दिसांनी न्ही लुइजीन ऑल्सो मिस द केक लुइजीन रियली मिस द केक आमचो केक आमी दिलो पळय केक घेवन गेल्लो पळय लुइजीन रियली मिस द केक तूं ताका दिवपाचें ऑब्वियसली कित्याक ताका लोकांनी निवडून हाडिल्लो नावेली निवडून हाडिल्ले लोकांनी त्रासांत उबे रावन वतांत उबे रावन घाम भावून ताचेर विश्वास दवरून ताका वोट केलो आनी ताणें तांकां केक घेवन वतले. आय थिंक इज नॉट इवन वर्थ ऑफ दॅट केक वाय स्पेंड 1000 ऑन हिम बिकॉज इज नॉट वर्थ इट इफ यू गो टू सी ही वॉज नॉट एक्टीव नाशिल्लो. आयज पळय तूं सादो इशू घे तूं लोकांनी समज गृह आधार लाडी लक्ष्मी खंयचे पेन्शन स्कीम लोकांक जाय समज आयज कितलेक तरी आमचे नावेली सिनियर सिटीजन आसा ते 2000 तांकां कितें वखदां येतली म्हणून ते फॉर्माक लागून ते फॉर्माचेर सायन मारपाक पूण तूं MLA म्हूण रावचो आशिल्लो रे बाबा तुका हे लोकांनी निवडून हाडिल्लो तूं टर्म काबार जावपाक 4 म्हयने आसा मरे आमकां आयकपा येता तो भाशेन तो बसपाना म्हणून बसपाना जाल्यार देखून तुका सांगता बसपाना जाल्यार देखून तुवें फॉर्मेलिटी रावपा जाय आशिल्ले 4 म्हयने वता तूं सारकीच घाण करून गेलो. And let me tell you last, as I've told you, I was not elected MLA, but because of the same Luizin Falero. हांव ऑन रिकॉर्ड सांगता लुइजीन फालेरो आनी ताजो तो कुंपार आसा तो चर्चिल आलेमांव कुंपार येस इन रियल सेन्स या कुंपार नॉर्थ गोवानी थोडे आमचे लोक पळयता सो कुंपार म्हणजे कितें कुंपार म्हणल्यार लुइजीन न्ही चर्चिलाचो चल्याचो न्ही गॉडफादर आमचे बॅप्टिजम करता पळय क्रिस्तांवांचे तेन्ना नांव दितात सो ताका नांव दिल्लें आसा तागे चर्चिलाचे चल्याक लुइजिनाचें नांव दिल्लें आसा सो दॅट इज कुंपार दे आर हॅविंग दॅट
डोंट टेक इट इन द अदर सेन्स. No, सो okay. दीस ना, दोन आमकां कुपार खबर नाशिल्लें हे all दोन this. कुपार एक जावन झेडपीक म्हाका उलोवपाक सारके भायर सरले. 12 दीस आशिल्ले, 12 दिसां भितर हांवें 2,500 काडले. बट स्टील हेणी दोगांयनी मेळून, कित्याक हेंचे लॉंग टर्म एक इशू आशिल्लो, एक मुद्दो आशिल्लो, एंड दॅट वॉज रिलेटेड टू 2022. तांकां दिसलें की प्रतिमा समज खंय तरी झेडपीक जिखले, प्रतिमा आनी मुखार वतलें. सो तांकां नाका, हे जाणटेले पळय आसा पळय, हांव सांगता तशें दॅट दे शूड एक्चुली टेक VRS, पण आतां आनी व्हॉलंटरी घेतली म्हणटा रिटायरमेंट मते. घेवन नातरांगणी घेवन खेळपाक जाय. पूण हांकां आस हांची भागना. आयज लुईजीन फालेरो रिजायन केलो. अरे तुका ह्या नावेलीच्या लोकांनी निवडून हाडिल्लो, तूं विसरलो. तो आयज खंय गेलो. आनी आम आदमी पार्टी तुमी दिल्ली पार्टी म्हणटाली, आतां बेंगॉलाच्या पार्टीन गेलो आनी गोंयचे बरेपणाक वचूना लुईजीन फालेरो. आपल्याक स्वता राज्यसभा जावपाक मेळटा म्हणून तो आतां बेंगॉलाची पार्टी घेवन बसपाक रेडी जाल्लो आसा. आतां म्हाका सांग, बेंगॉलाची पार्टी कडल्यान ताका ते दिदी कडल्यान कितले मेळ्ळे ते विचारपाक जाय. ते ममता दिदी कडल्यान कितले बॅग मेळ्ळे काय म्हणून. कित्याक लोकांचो घात केला, विश्वासघात लोकांचो केला तेणे. लोक तू काय म्हणटाले, तुका कितले मेळ्ळे काय म्हणून? सॉरी, हांव खंयच्या देवा मुखार येवन सांगपाक शकता. आमच्या खंयच्याय जेजू मुखार, रुजार साहेबनी मुखार, वालांकनी साहेबनी मुखार, दाम बाबा मुखार, खंयच्या मस्जिदाक व्हरून. कित्याक दॅट मच आय एम क्लीन. म्हजेर कोण करप्शनाचें उलोवपाक शकना. माझे बॅकग्राऊंड करप्शन इज म्हाका कांयच ना. झिरो करप्शन. प्रतिमा इज अ क्लीन सोल. शी विल फायट फॉर द रायट. अदरवायज प्रतिमा इज व्हेरी हंबल आनी प्रतिमाची दारां सदांच ओपन. हांवें बाबा कोणाक नाडूना, चोरुना आनी कोणाचेच एक रुपया घेवन आसना. हांव आयज आसा कित्याक म्हाका पिसफुली न्हीद जाय म्हणून. आनी आय हॅव गॉन बिकॉज ऑफ दीस ओल्ड लिडर्स. काँग्रेस अशें आयज कित्याक काबार पण जाता आतां पावल्या? म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाक जाय. लुईजीन समज पयलीं गेल्लो TMCन बी, तूं काँग्रेस सोडपा नाशिल्लें? ना शण्या, तू अंडरस्टँड करना. आय लेफ्ट काँग्रेस आफ्टर वर्किंग हार्ड तू ताचेर रागार जावन सोडा. तुवें हांवें press conference लॉयल्टी घेवन- म्हाजी इतली आशिल्ली. तूं पळय रुपेश बाब, केन्नाच खंयच्याच पक्षाक हांवें पळोवना, खंयच्याच पार्टीक पळोवना. पिशां भाशेन काम करीत रावलें, रस्त्यार झगडत रावलें. काँग्रेस म्हणून हे जेन्ना न्हिदिल्ले 2017 तांकां हें करूंक मेळूना, सरकार हाडूंक जावना, हे न्हिदिल्ले तेन्ना तूं मातशें पळय, बॅकात वच आनी पळय सोशल मिडियाचेर. फ्रॉम 2017 टील 2020 हांव वन मॅन आर्मी, म्हजी आर्मी बायलांक घेवन झगडत रावलें. आयज म्हजेर आसा, आयज म्हजेर केसीस आसा, परिकरान घातिल्ल्यो. आयज म्हजेर FIR आसा, प्रमोद सावंत BJPन घातिल्ल्यो. बट आफ्टर 25 years वाय आय मस्ट हॅव टेकन दीस स्टेप? बिकॉज दीस काँग्रेस, आयज काँग्रेस काबार जाला ह्या कारणाक लागून. हे जाणटेले फक्त आपूण तांकां आनी कोणूच दिसती पडना. तूं म्हाका सांग, आनी कोणूच लिडर नाशिल्ले हे युथांक मुखार So आतां येवपाक दिना. तूं लुईजीन So I आसून close the तूं chapter. वचपाचें. ओके, क्लोज द चॅप्टर. आम आदमी पार्टी एकच सांगता तुका, हांवें तांकां बोगशिलां. हांव खरें सांगता, बोगशिल्लें. हांवें बोगशिलां. बट वन थिंग, I can forgive them. I can forgive Luzin. I can forgive Churchill. I can forgive Digambar. I've forgiven that Sardina. I've forgiven that Girish. But one thing, I can forgive them. But Karmas will not forgive them. आयज पळय कर्मानूच दाखोवन दिलें लुईजीन कसो धांवन गेलो बेंगॉलाचे पार्टी कडेन आपली सेटिंग करून. सो कर्मास स्पीक आउट. I can forgive. God can forgive them. Karmas will not. कर्मा इज नॉट फॉरगिव. Karmas can never forgive. तूं म्हणटा दिस इज बॅड कर्मा गोईंग टू TMC? तो काबार. हांव सांगता तुका, आयज लोकांक वीट आयिल्ली आसा. तो आयज लोकांच्या दारां भोंवपाला, येयात म्हाका जॉयन जा. आतां तो जॉयनिंग करता ते आपल्या फायद्याक गेला. तो गोंयकाराच्या फायद्या लागून TMCत गेला, और तो गोंयचें कितें बरें करपा खातीर गेला. तो आपले रिटायरमेंट प्लॅन आपले सेटिंग करून, ममता दिदी कडेन प्लॅनिंग करून बॅग घेवन राज्यसभा तूच सांगिल्लें मत ताणें जाणटे जाल्यार रिटायर जावपाक जाय आशिल्लें म्हणटा. रिटायर आयकलेंच चलना तें. ना, रिटायर केन्ना जावपाचो? समज तो अशें घाण करपा न्ही, त्या पार्टीन ताका इतलें दिल्लें, इतलें चीफ मिनिस्टर केल्लो, त्या पार्टीक देखून ताणें आयज ओके, दिकून दिलें. लास्ट बिफोर वी एंड, आम आदमी पार्टी जिखता नावेली? जिखतलीच. लोकांक पीपल हॅव रिपोज दॅट फेथ. हांव खरेंच खालतीकायेन तुका सांगता. आयज पळय, इलेक्शन 4 म्हयने आसा म्हणल्यार लुईजीन काडलो, रिजायन जालो काँग्रेसांतलो MLA म्हणून नावेलीचो, आनी गेलो आनी TMCत गेलो. थंय कितें दिवे लायतले तें आमकां खबर ना. थंय गेलो, ही वेंट टू द आउटसायड पार्टी ऑफ बेंगॉल एंड टू बिकम राज्यसभा ऑफ बेंगॉल. गोंयचे सोडून बेंगॉलाचे दिवे लावपाक वता. दुसरें, यू टेल मी, जावं ते काँग्रेस, जावं ते तुजे BJP, जावं ते तृणमूल काँग्रेस, ते कोवीड टायमार खंय नाशिल्ले. आतां इलेक्शन आसा म्हणून दे आर कमिंग हियर, दे आर पॉपिंग आउट एज मशरूम. इवन TMC, हांव ओपनली उलयतां, TMC जावं काँग्रेस जावं BJP नावेली, वेवर दे स्लिपींग. खंय आशिल्ले, आतां रावल्यात ते इलेक्शनाक येवपाक, लोकांक सांगपाक. खंयचे तोंडार ते लोकांच्या दारांत वतले.
जावं ते हिंदू मुस्लीम कॅथलीक कोणीय जावं कितले आमी फॉलोवर आसतले आमचे कोण बीजेपीक सपोर्ट करता काँग्रेसीक तृणमूल बट तांकां आयज खंय तरी कोडून आयला कोविडा टायमार वेन दे शूड हॅव बीन विथ द पीपल टू फॉर द पीपल फॉर ड्युरींग दॅट क्रायसीस दे हॅव नॉट बट येस एज आम आदमी पार्टी एज प्रतिमा and Aam Aadmi Party, at least I can tell you peacefully, I have been to all the corners of Navili constituency. I have gone every corner, जावं ते दावोली, जावं ते आकेबाश, जावं ते हाऊसिंग बोर्ड, जावं ते मांडोप, जावं ते तेलावलीम, जावं ते दोंगोरी, फ्रादिले, प्रतिमा भोवला. प्रतिमा कोणाक ऑक्सिमीटर जाय आमची टीम पावल्या, कोणाक कॉन्सन्ट्रेटर जाय प्रतिमाची टीम पावल्या, कोणाक कोविडा टायमार पेशंट कोविड जाल्लो फॅमिलीक जेवण रांदपाक ना कांय ना पेशंटाक प्रतिमा पावला, राशन घेवन प्रतिमा पावला. तूं जिखून येता. सो आय एम टेलिंग यू आय एम टेलिंग यू हांव इतलेच हांवें यू नो ऑनेस्टली आय एम टेलिंग यू फॉर द फर्स्ट टायम दोज वर्ड्स कीप कमिंग टू माय मायंड. प्रतिमा यू आर विनिंग, गॉड इज विथ यू एंड नावेली पीपल वील नॉट लीव यू. प्रतिमा यू आर विनिंग. ह्या फाटी देव तुजे बरोबर आसा आनी नावेलीचो लोक तुजे बरोबर रावतलो बिकॉज पीपल आर फेड अप. इश्यूज पळयात तुमी आयज लोक कोणा कडेन येता आयज इश्यूज काडपा आसल्यार नावेली कोण आसा चल इलेक्शनाक कोण बसतलो टिकेट कोणाक मेळटली तें दुसरें पूण आयज खंयचो इशू आसल्यार पीपल आर रिपोजींग द्या फेथ इन मी आनी लोक म्हाका आपयतात. जावं ते तन व्हडली जालां प्रतिमाक आपयले. प्रतिमा लायट पेटना मुगो ब्रिजार पळय प्रतिमा धांवले. प्रतिमा खांबे कोसळ्ळ्या ते मातशें उलोवपाक प्रतिमा धांवले. जालें आमदार तूं कुत्र्यांक नो पीपल ऑलरेडी म्हाका मोग दिलो. MLA टॅग फक्त येवपाचो उरला पूण येस पीपल हॅव रिपोस्ट. जावं ते गरीबांतले गरीब जावं ते मिडल क्लास दे हॅव रिपोस्ट फेथ इन मी. तुका लास्ट सांगपाक सोदता तो तेलावली वार्का ब्रिज केल्लो दॅट वॉज डन ड्युरींग चर्चिल्स टेन्युअर. तो PWD मिनिस्टरी आशिल्लो MLA आशिल्लो नावेलीचो. कोट्यांनी पयशे ताका मेळ्ळे तो ब्रिज करपाक आनी तितूंत ते 30% कमिशन ते कोणी बिलीव करनाका. पीपल नो नाव आयज गोंयकार न्ही नावेलीकार हुशार जाल्या. ते कमिशन मेळटा म्हूण तो ब्रिज बरो केलो सायडीन पेमेंट केले रस्त्यार पळोवपाक गेल्यार मागीर तो आवारतान आयलो आनी मागीर लुईजीन आयलो आमदार. तुमी पळोवपा जाय आशिल्लें पयर हांवें वचून तो इशू काडलो. त्या पेवर्साचे सगळे झाडां इतली व्हडलीं आनी रस्त्यार लायट ना. सांजच्यो बायल्यो चलयो मनशां ते बायक घेवन वता एंटी सोशल थंय बसतात. खंयच्यान भुरगे येतात दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सींतले ते पितात. सो यू नो बायलांनी कितें करप चेडवांनी कितें करप पेवर्साचेर जुवांनी भोंवतात इतली झाड जाल्या म्हणून रस्त्यार भोंवतात जाल्यार लायट ना. सो लोकांनी लुईजीन नाका म्हणून लुईजीन नाका बिकॉज आयज नावेली हांव सांगता रोड केले रोड फोंडकुला पडल्या. आयज काँग्रेस आख्खे भोंवता गोंय फोंडकुलाचे ते वॉट्सॅप काडून स्टेटस करपाक ते पब्लिसिटी पब्लिसिटी करपाक ते भोंवतात. हांव डायरेक्ट सांगता चल म्हाका सांगचें दिगंबर कामतीन तूं ते फोंडकुलाचे फोटो काडपाक आख्खे गोंय भोंवता तो. आरे पापया तूं यो नावेली आनी पळय मरे कितले फोंडकुला पडल्या आनी MLA कोण आशिल्लो वॉज इट नॉट लुईजीन फालेरो वॉज द MLA ऑफ युअर. गो टू फिरगुले गो टू नागमडे गो एनी पार्ट कितले फोंडकुला पडल्या पळय ताका ब्लेम करता तूं. आनी लास्ट सांगपाक सोदता फक्त ट्रान्सफॉर्मराचें इनॉग्रेशन करपाक धांवता. ट्रान्सफॉर्मराचें इनॉग्रेशन केलें म्हूण जायना. तूं लोकांक लॉलिपॉप दिल्या. आयज नावेलीचे यूथ जे आसा पळय ते दुखोल्ले आसा. खरेंच अनएम्प्लॉयमेंट वाडिल्लें आसा. तांकां फक्त इलेक्शना टायमार खंय ते सांगतात. आमी सगळ्यांक पयलें म्हणटा इलेक्शना टायमार एक बिर्याणी दिली सोरो दिलो 500 रुपया दिले इलेक्शन म्हणून आमी नाका म्हणटा तें आमकां कोविडान खूब शिकयलां. आमकां आयज जॉब जाय अनएम्प्लॉयमेंट वाडिल्लें आसा म्हणून. लुईजीन नाका म्हणून लोकांनी चर्चिला काडलो. नावेलीकार हुशार पळय लुईजीन कांय करना डिफांक जाला म्हणून तेणी चर्चिला काडलो. चर्चिल मागीर आपले फक्त कमिशन आनी लोकांक पॅकेजीस दिवपालो. चर्चिल नाका म्हणून लोकांनी ते आवारताना काडलो. पूण हेणी तिगांयनी आपले भरले आपले सादले. आयज तांची प्रॉपर्टी तांच्यो गाडयो तांचे मोटरां पळय पूण लोकांचें कांय करूना. आयज आय फील हे फावटी चेंज जातलें म्हणटा तूं. आय फील दॅट विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड द पीपल ऑफ नावेली नावेलीचो लोक ह्या फाटी म्हजे बरोबर रावतलो आनी दे वील बी चेंज नॉट बिकॉज ऑफ प्रतिमा बिकॉज ऑफ द बेटरमेंट एंड द डेव्हलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. थँक्यू व्हेरी मच. हे आशिल्ले प्रतिमा कुतिन्हो अनप्लग अनकट अनसेन्सर्ड अनस्क्रिप्टेड. स्क्रिप्टूय घेवन बसना तूं उलयता आसतना अनस्क्रिप्टेड. आमी एक्चुअली अपॉइंटमेंट घेवन आयिल्ले आसा दिग्विजीत चव्हाण नावेलीकारांक तो नवीन न्ही
कॉन्टेस्ट करता इलेक्शन हय हे फावटी इंडिपेंडेंट independent. As of Political now, party. I have planned to contest. ओके Lot of political parties have approached. I have not given फाटल्यान a पळय step. बोर्ड आसा पूण ताजो ऑलरेडी एक हें आसा आम आदमी पार्टीचो बोर्ड आसा ओके सो तुजे बोर्ड दिश्टी पडले आमकां Yeah. So only few boards where I always believe in taking whatever permissions घेऊन हांवें 3 board लायल्या total. So that's about it. Like my boards are only mainly about humanity. सगळी कडेन पयल्या सगळ्यांक मनीसपणाक लागून हांव वावरता सदां. इंडिपेंडेंट म्हणून दिग्विजीत 100% कॉन्टेस्ट करतलो Yes. काय फाटी विचारपाचें Independent? No, no, no. Independent as in I have announced as I am contesting. If I feel that people, लोक म्हणटा जर बाबा अमकी पार्टी अजून मेरेन जर हांवें पळयलां की लोक म्हणटा की बाबा हे हांगा जॉयन जाता थंय जाता मागीर उडी मारतात ओके सो इफ आय फील पोटेन्शियली गूड कॅन्डिडेट्स एक खंयचे पार्टीन आसा then definitely it will be open ground for me to join them and collaborate. But now I am seeing a lot of what do you call it, musical chair चालू आसा कोण खंयच्यान कितें कितें पार्टी चल्लां बूक जाल्यो तुज्यो सगळे स्लॉट सध्या बीजेपी बूक जाल्या टीएमसी जाता म्हणून आयकलां बूक काँग्रेस बूक केलो हांवें करेक्ट आम आदमी पार्टी प्रतिमान केलो Correct. आमचो उर्फान ऑफकोर्स इज बीजेपी Yeah, सो BJP. तुका आनी स्लॉट उरूना slot uruna but then they take the call at the last if they want some genuine candidate who has ground reality work. I don't think so. What हांवें कितें काम केलां 2 वर्सांनी 8 वर्सांचें सोडूच खबर 2 वर्सांत जें हांवें काम केल्लें आसा जर समज लोकांक दिसता म्हाज्यान चड कोणें केल्लें आसा जाल्यार तांकां निवडून हाडचें बट वॉट आय हॅव प्रॅक्टिकली सीन इनर्स एंड आउटर्स फ्रॉम रायट फ्रॉम नॉर्थ गोवा टिल साऊथ नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट आय हॅव सीन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन पर्सन एंड आय हॅव लिव्ड दॅट एंड आय हॅव सपोर्टेड अशें न्ही की येयल्यार करतलो येवपाचे पयलीं जी कामां केल्ल्या ती म्हाका दिसना कोण खंयचे एमएलएन 30-40 वर्सांनी की 100 वर्सांचो ती केल्या येवच्या पयलीं कामां केली येवच्या पयलीं स्वताच्या कामां केल्या. बोल्सांतल्यान. स्वताच्या बळसांतल्यान केल्या लोक म्हणटा दिग्विजय ताकडे पयसो खंयच्यान आयला काय म्हणून या इतलो आतां थंय बी इतलो पयसो आतां कितलीं वर्सां जालीं कामां करतात आमी कितें जाता भुरगीं जोडटा पयशे आनी मोडटात रोखडे म्हारग फोन घेतलो गाडी घेतली आनी कितें केलें सो नोबडी हॅज अ प्लॅन टू इनवेस्ट रायट वे खंय घालपाचे पयशे तुका एक बी घातली झाड जाता आमी सारें घालता ताका उदक घालता मागीर फळां येतात न्ही हांगा कितें जाता एक कडेन खणटा थंय घालतात बी घालतात दुसरे कडेन वता खणपाक थंय घालता ताका कोण पळयना मागीर ते यू डोंट गेट फ्रुट्स आउट ऑफ तुवें अनअटेंडेड बी घातली झाड आयलें फळ आयलें So it has been from the age of 14 that I'm struggling in my life after my father passed away. Doing all odd jobs, worked in Manoika school canteen also, cleaning the canteen. Beach शेकारे वेटराचे बी कामां केली मागीर पाक हयात गोवान काम केलें मागीर कॉल सेंटरांनी काम केलें पयशे एकठांय केले केन्ना वगळां कित्याक आय हॅव लर्न दॅट फ्रेंड्स वर देर ओनली फॉर मनी सो देर वॉज अ टायम वेर नोबडी वॉज गिवींग मी एनी अटेन्शन सो आय हॅड टू लेट गो ऑफ ऑल दॅट अँड स्ट्रगल इन माय लायफ सो वायल स्ट्रगलिंग आय रियलायज अ लॉट इन द लायफ की पयशे भुरग्यांनी आजचे तरणाट्यांनी सेव करपा जाय आयज तूं मोबायल व्हडलो घेवन भोंवलो म्हणून तुजें नांव जायना बोळसान कितले पयशे आहा ताका लागून आतां तूं विचारता पयशे खंयच्यान येयले पयशे इतले तूं आतां हय. लोकांक हांवें गोईंग बाय युअर फेसबूक हय. पोस्ट ओनली कोणा 30,000 काडून दिता हय. कोणा कॅन्सर ट्रिटमेंटा काडून Correct. दिता म्हणजे ते अशें दिवपाक पयशे काळीज हाडचे आसपाक पडटा जाय ना काळीज आसपाक जाय तुजे कडेन जर तुका 1 लाख रुपया पगार आसा 90,000 दिवपाची कॅपॅसिटी आसा तुजी ना आतां हांवें इतली लायफ स्ट्रगल करून येयला म्हाजे डिफिकल्टीज कितें कितें येयले म्हाजी लायफान हांवें पळयल्या आनी ते जाणा जावन सुद्दां तूं दुसऱ्याचो प्रॉब्लम आसा म्हणून खबर आसून सुद्दां तूं हेल्प करना म्हळ्यार तें मनीसपण ह्युमॅनिटी म्हणटा तें काबार जाल्लें आसा ओके बरें कमिंग बॅक टू नावेली पॉलिटिक्स लुईझीन फालेरोन नावेली रिजायन केले वाय वी आर रेजिंग दीस टॉपीक इज Yeah. बिकॉज ताजे इम्पॅक्ट आसतलो फॉर नेक्स्ट इलेक्शन यू थिंक ही हॅज ऑर्फन दी कॉन्स्टिट्युएन्सी अनाथ करून उडयला According to me, for me it was before never politics. I struggled quite a lot and I never saw any of these MLAs supporting anybody. आयच्या दिसान हांव भोंवता अरे ते केन्नाच पावना आमकां